नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. ब्रॉट यू बाय पंचामृता. माराण फोगाच्या गडगडाटात गणपती घराघरांनी पावलो. अनंत चतुर्दशी मेरेन बाप्पाचो उत्सव घराघरांनी. माटोळ्यो, तरेतरेचे जिन्नस, गोडशी. उत्सवाच्या निमतान सगळे एकठांय. चवथीच्या मुहूर्ताक खातीं वाटली. तवडकाराक खेळा, आदिवासी कल्याण आनी कला आनी सांस्कृतीक खातें. दिगंबराक PWD बंदर वजनमाप खातें. सुभाष आनी सुदिनाच्या वाट्याक नवी खाती. देशांतलो खापोगुंड लॉरेन्स बिश्नॉय गँगाच्या 7 वांगड्यांक हणजूण पोलिसांनी केली अटक. 7य खंय पंजाबांत वॉन्टेड. लॉरेन्स बिश्नॉयाक सगळ्यांत लागीं आशिल्ल्या विष्णू बिश्नॉयाक अटक. म्हापशा पे पार्किंगाच्या कामगाराचेर खुनी हल्लो. एकल्याक सुर्यान तोपलो, दुसऱ्याची तकली फोडली. आरोपी खंय बस्तोड्याचे. जाप विचारली म्हूण फोन करून गुंडांक आफोवन हल्लो. स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यां खातीर राखून दवरिल्ले 3% MBBS सीट स्पोर्ट्स कोटाक दिवपाचो सरकाराचो निर्णय हायकोर्टान केलो रद्द. JMCत फाटल्या 2 वर्सांत काळजाचो आताक आयिल्ले 2904 दुयेंती दाखल. दिसाक सरासरी 4 दुयेंती. भलायकी खात्याची म्हायती. बार्देसांत सगळ्यांत चड प्रकरणां. आणि वास्कोच्या पोरण्या इमारतीच्या FARांत वाड. लोकांनी फायदो घेवचो. वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकाराचो उलो. माराण फोगाच्या गडगडाटात गणपती घराघरांनी पावलो. कांय जाणांगेर 1.5 दीस, कांय जाणांगेर 5-7 दीस. सार्वजनीक गणपती अनंत चतुर्दशी मेरेन. गोंयभर फुडले 11 दीस घुमटा शामेळ्याच्या तालार. आरतींचो गजर. माटोळ्यांनी भरिल्ल्या घराघरांनी तरेतरेचे जिन्नस, गोडशी. गणपतीचे पावल पडटनाच मंगलमय वातावरण. गोंयकारांची चवथ इको फ्रेंडली. समर्पये तुभ्यं लोकनाथं नमोस्तुते. सिद्धिविनायक देवता सहित उमा महेश्वर देवता नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. अवायन देवता नमः. धूपदीपं समर्पयामि. सुख करता दुःख करता. गोंयभर चवथीचो उत्सव. गणपतीची मूर्त पुजेक लावन भावार्थी तिका पुजतात. ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा. आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य
लोपले ज्ञान जगी कीर्तनेणती गोणी लोपले ज्ञान जगी कीर्तनेणती गोणी खाते वाटपाक निमणो चवथीचो मुहूर्त मंत्री रमेश तवडकाराक खेळा आदिवासी कल्याण आणि कला आणि संस्कृती खाते मंत्री दिगंबर कामतीक PWD बंदर वजन माप खाते मजगती मंत्री सुभाष फळदेसायक पिवपा उदक जाल्यार मंत्री सुदिनाक म्युझियम आणि गॅझेटर ॲड केला हेर मंत्र्यांची खाती आसा तशी मंत्र्यांक चवथीचो प्रसाद मंत्री रमेश तवडकाराक खेळा आदिवासी कल्याण आणि कला आणि संस्कृती खातें दिलां तेन्नाचो मंत्री गोविंदा कडेन आशिल्लीं 2 म्हत्वाची खातीं तवडकाराक आदिवासी कल्याण एक्स्ट्रा आलेक्सा कडेन आशिल्ल्या खात्यांतली कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खातें दिगंबर कामतीक दिलां तशेंच मुख्यमंत्र्यान आपले कडेन आशिल्ली PWD आनी वजन माप खातीं दिगंबराक दिल्या मंत्री सुभाष फळदेसायाक पिवपा उदक हें नवीन खातें दिलां ताचे कडेन आशिल्ली समाज कल्याण आनी न्हंय येरादारी खातीं तशींच दवरल्या आनी ताचे कडेन पुरातत्व आनी पुराभिलेख खातें काडून मुख्यमंत्र्यान आपणा कडेन दवरलां मंत्री सुदिनाक म्युझियम आनी गॅझेटर ही नवी खातीं दिल्या ताचे कडेन आशिल्लीं वीज आनी नॉन कन्वेन्शनल सोर्सीस ऑफ एनर्जी ही खातीं तशींच दवरल्या आनी हावजींग खातें मुख्यमंत्र्यान आपणा कडेन घेतलां जाल्यार हेर मंत्र्यांची खातीं आसा तशीं पोर्टफोलिओ डिस्ट्रिब्युशन जावपाचें पेंडींग उरयल्लें बट चवथीच्या शुभ मुहूर्ताचेर आज बाब दिगंबर कामत हांकां PWD कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अँड वेट्स अँड मेजर्स ही 3 खातीं दिल्लीं आसा तशेंच बाब रमेश तवडकर हांकां आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स आनी ट्रायबल ह्या 3 डिपार्टमेंटाची आसा ती ताकाय दिल्ली आसा बाब सुभाष फळदेसाय हांकां एडिशनल DDW खातें हें दिलां तशेंच जाल्यार आमचे जुबीन ढवळीकर हांकां म्युझियम आणि गॅझेटर हे खाते तेंचे 2 खाती आशिल्ले चेंज करपाक एक स्पेसिफिक कारण अशें आसा समथींग पॉलिसी डिसिजन सरकाराचे काही निर्णय उरता अशें म्हणूनच ही 2 खाती जी आसा ती मुख्यमंत्र्या कडेन हाडून तांकां येता की नवीन 2 खाती पोर्टफोलिओ दिल्ल्या खातीर दिगंबर कामतीन मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानले लोकांच्या बऱ्या खातीर वावुरतलो म्हूण दिगंबर सांगता पोर्टफोलिओ एलोकेशन जालां अजून नोटिफिकेशन इश्यू जावपाचें आसा PWD कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अँड वेट्स एंड म्हाका मेळ्ळ्या आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हू हॅव शोन कॉन्फिडन्स इन मी while allocating these portfolios. And I will try to see that I work hard, sincerely for seeing that each of these portfolios are used for the betterment of the state of Goa and for the betterment of the common people. As the chief minister, I have handled most of the portfolios. So for me, it is not a new thing. Even PWD I had handled in between. I have tried to do justice to that portfolio. Bureau Report, Prudent. देशातलो खापो गुंड लॉरेन्स बिश्नॉय गँगाच्या 7 वांगड्यांक हणजूण पुलिसांनी अटक केली 7य खंय पंजाबात वॉन्टेड आशिल्ले पळोवन गोंयांत आयिल्ल्यात म्हूण पंजाब पुलिसांनी म्हायती दिल्ली लॉरेन्स बिश्नॉयाक सगळ्यात लागीं आशिल्ल्या विष्णू बिश्नॉयाक अटक जेलींत रावन गँग चलोवपी देशांतलो खापो गुण लॉरेन्स बिश्नॉय गँगाच्या 7 वांगड्यांक हणजूण पुलिसांनी अटक केला मेळटा ते म्हायती प्रमाण ते फाटले कितलेशेच दीस पंजाबान वॉन्टेड आशिल्ले इंडियेचो पावरफूल गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई जे बिश्नोई गँग चलयता तेतूंतले थोडे जाण जे वॉन्टेड आसले ते गोंयांतल्यान आतां तांकां अरेस्ट केला मेळटा त्या म्हायती प्रमाण अंजुना पुलिसेन टोटल 7 जाण जे बिश्नोई गँगांतले आहा तांकां 7 जाणांक डिटेन केला मेळटा त्या म्हायती प्रमाण एक्चुली एका मर्डर केसीन ते वॉन्टेड आसले ती मर्डर जाल्लो पंजाबाक मर्डर जाल्लो आनी त्या मर्डरान बिश्नोई गँगाचो इनवॉल्वमेंट आहा म्हणून जे तेंच्यांनी कळयले आनी तो बिश्नोई गँगाचो एक मेन एक्यूज तो गोंयांत येयला म्हणून अशी टीप गोवा पुलिसेक दिल्ली आनी ती टीप मेळ्ळी की जे अंजुना पुलीस आनी म्हापसा पुलिसाची टीम ह्या दोगांयनी आपले इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करून त्या 7 जाणांक अडफड्या एका विलांतल्यान जे तांकां डिटेन केले तांकां धरले आनी डिटेन करून अंजुना पुलीस स्टेशनार तांकां आतां हाडलेले आहा मेळटा त्या म्हायती प्रमाण लॉरेन्स बिश्नोईचो लागींचो सारको क्लोज असो जो मनीस आहा जो विष्णू बिश्नोई
तेका हो मेन जो एक्यूज जो पंजाब जो मर्डर केला तितून मेन एक्यूज म्हणून कळून येता आनी तो सांगला त्या प्रमाणे हे लॉरेन्स बिश्नोईचो सारको लागींचो विष्णू बिश्नोई हेका आतां अंजुना पुलिसेन डिटेन केला. सो आतां जो क्रायम जाला पंजाबाक सो पंजाब पुलीस आहा ते गोंयान येतले आनी हे जे 7 जाणांक जे एक्यूज आतां अंजुना पुलिसेन डिटेन केल्या हे सगळ्यांक घेवन ते परत पंजाबाक वयतले फुडले इन्व्हेस्टिगेशनाक म्हणून कळून येता. प्रुडंटा खातीर अंजुनच्यान हांव ओमकार फळारी. म्हापशे पे पार्किंगाच्या 2 स्टाफांचेर बुधवारा गंभीर हल्लो. एकल्याची तकली फोडली, जाप विचारली म्हूण दुसऱ्याक गुंड आफोवन सुर्यान तोपलो. आरोपी खंय बस्तोड्याचे म्हूण अदमास. कर्मचारी प्रकाश तलवार आनी संदीप कुमाराचेर हल्लो. म्हापशे जिल्लो हॉस्पिटलांत मुळावे उपचार. एकलो जीएमसीत घडणूक बुधवारा सकाळची. पुलिसांक कळयला मात आरोपी हाताक लागिल्ले ना. तुटान अशें घडटा सर आतां आमी कितें सांगपाचें आमचे 10-15 वर्सां पयलीं अशें नासलें गोंयांत. झगड्यो जायत आसल्यो कोणाक तोंड लागा पूण अश्यो येता बाबा तो विचार सामकाच मनीस जाता बाबा तूं ताका कित्याक मारलें म्हणून सुरी काडटाना तें पोटान घालता मागीर रावला कितें गुंडाराचे मरे. पुलिसाक कळयलें पुलिसाक इन्फॉर्म केला सर. इन्फॉर्म केलें वो गाड़ी लगा रहा था गाड़ी में मैं बोला गाड़ी सीधे करके लगाओ बीच में लगा के जा रहा था. तो मेरा एक लड़का था उसमें वो बोला भाई गाड़ी साइड में लगाया गाड़ी साइड में नहीं लगाया उसको मार रहा था. मैं गया भाई क्या हुआ रे बोला यार गाड़ी लगा के जा रहे फिर हम आ रहे हैं तो गाड़ी लगा के तो सब तो वापस आएगा सर. उसके बाद मेरे को चाबी डाल दिया इसमें. बोला मैं साइड में ले लूँ. बोला मैं 2 मिनट में आ रही हूँ. अरे भाई तू 2 मिनट में आ रहा है और आदमी को आएगा ना लगाने के लिए. मैं बोला उसे तो उसने क्या किया बाद में उससे मारते मेरे को चाबी डाला और एक और लड़का था उसको चाकू से चीर दिया. उसके पास चाकू था उसको दूसरा लड़का आके चाकू से चीर दिया. भुरग्यान मरे फोन करून तांकां आपयले मागीर ते 2 जाण येयले विदीन अ सेकंड काडली सुरी पोटार घातली आनी गाडी स्टार्ट करून दिली. कोणे तरी येयलो आनी म्हापसा मार्केटान गाडी पार्क केली. 2 व्हिलर टू व्हिलर ओके पार्क केल्या उपरांत मागीर तो येयलो तुमच्या मनशान विचारलें की पार्किंग विचारलें न्हू पार्किंग आनी ताका सांगलें स्ट्रेट गाडी लाय मातशी रस्त्याच्या मदीं लावना काय कित्याक वांकडी खंय तुजे टायम आहा डिस्ट्रॅक्शन जाता गाडी येवपाक वचपाक हें मेळना. इतलें सांगलें म्हण तेणें साईल येयली हाताक आनी तेचेर पंच मारलो हांगासर आनी ती तकली पडली. ओके तेच्या रवात येवंक लागले म्हणून हो विचारून गेलो. थंय लागीं जालो आमचे कडेन सगळीकडे 4 सायडीन मरे व्हिडिओ फुटेजीस आहा कॅमेरा जावन आमचे विचारतकच तेणें सुरी काडली आनी तेच्या पोटान हांगासर मारली आनी हांगा मारली. जेणे गाडी पार्क केली पळय तेणें ना तेणें पार्क केली तो सायडीकूच रावलो. तेणें फोनार तांकां आपयले 2 भुरग्यांक तेंच्यांनी मारली तेंच्यांनी सुरी मारली आनी दोगूय आतां ते पळोवन पार्क केली पळय तेणें तांकां मनशांक आपयले. तेणें आपयले म्हणजे अशें हे खंयचे भुरगे आतां हांवें म्हाजे फ्रेंडान करून काडला ते बस्तोड्याचे भुरगे. ओके आणि जो पार्किंग केल्ली गाडी तो खंयचो गोंय बस्तोड्याचो. आनी ते 2 जाण आहात ते अटॅक केल्लो त्या 2 जाण फरार आसात. म्हापसा पुलीस तांकां सोदतात. प्रुडंट मिडिया खातीर सगळो. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यां खातीर राखून दवरिल्ले 3% MBBS सीट स्पोर्ट्स कोटाक दिवपाचो सरकाराचो निर्णय हायकोर्टान रद्द केला. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत राखीव सीट वेकंट उरल्यार ते जनरल गटांतल्या विद्यार्थ्यांक मेळटाले. पूण सरकारान हे सीट स्पोर्ट्स कोटाक दिवपाचो निर्णय घेतलो. जनरल गटांतल्या एकट्यान कागाळ केल्या उपरांत हायकोर्टान सरकाराचो निर्णय रद्द केलो. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत वट्ट 180 सीट MBBS कोर्साच्या विद्यार्थ्यां खातीर राखून दवरल्यात. ह्या वर्साच्या प्रॉस्पेक्टसान 3% सीट स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यां खातीर राखून दवरिल्ले. जर हे सीट वेकंट उरले जाल्यार प्रॉस्पेक्टसा प्रमाण सीट जनरल गटाच्या विद्यार्थ्यांक मेळटा आसले. नीट रिजल्ट आयले उपरांत हे सीट वेकंट आशिल्ले जाणवले. सरकारान ते स्पोर्ट्स कोटाक दिवपाचो सर्क्युलर काडलो. हो निर्णय जनरल गटांतल्या एकट्यान हायकोर्टा मेरेन पावयलो. मेरिट लिस्ट आयल्या उपरांत सरकाराक अधिसूचित प्रॉस्पेक्टसाच्या व्याप्ती भायर राखीव कोटाचे येवजणेन कसलेच तरेचो बदल करपाक मेळना म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. दोनूय पक्षांचे आयकल्या उपरांत हायकोर्टान सरकाराचो निर्णय रद्द केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना.
ये लो, बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। पापा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत। JMCत फाटल्या 2 वर्सांत काळजाचो आताक आयिल्ले 2904 दुयेंती दाखल। दिसाक सरासरी 4 दुयेंती। 2023 चे तुळेन 2024 वर्सा काळजाचो आताक आयिल्ल्या दुयेंतींची संख्या 14.31% वाडल्या। भलायकी खात्याची म्हायती मजगती बार्देसांत सगळ्यात चड प्रकरणां। JMCत फाटल्या 2 वर्सांत काळजाचो आताक आयिल्ले 2904 दुयेंती दाखल। मेळटा ते म्हायती प्रमाण 2023 JMCत काळजाचो आताक आयिल्ल्या 1355 दुयेंतींचेर उपचार केल्ले। हातूंत 949 दादले जाल्यार 406 बायलो आशिल्ल्यो। 2024 वर्सा ही संख्या वाढून 1549 जाली। हातूंत 1153 दादले जाल्यार 386 बायलो आशिल्ल्यो। पिरायेच्या नियाळ जर डाटा पळयत जाल्यार 2023 21 ते 40 ह्या एज ग्रुपा मदल्या 173 जाणांक हार्ट अटॅक आयला। एज ग्रुप 40 ते 60 मजगती 579 पेशंट। एज ग्रुप 61 ते 80 ह्या मजगती 578 लोकांक हार्ट अटॅक। 81 वर्सां वेल्या पिरायेच्या 219 जाणट्यांक हार्ट अटॅक। मजगती 2024 1543 दुयेंती। वर्सा 2024 डाटा पळयत जाल्यार 20 वर्सां सकयल्या 3 भुरग्यांक हार्ट अटॅक आयला। 21 ते 40 ह्या एज ग्रुपा मदल्या 127 जाणांक हार्ट अटॅक। 40 ते 60 मजगतीच्या एज ग्रुपांतल्या 706 जाणांक हार्ट अटॅक। 61 ते 80 ह्या पिराये मजगतीच्या 642 जाणांक हार्ट अटॅक जाल्यार 81 वयल्या 65 जाणांक हार्ट अटॅक आयला म्हणून डाटा सांगता। मजगती 2024 म्हयन्या प्रमाण पळयल्यार जानेवारीत सगळ्यात चड 149 दुयेंती काळजाच्या आतकाच्या उपचारा खातीर JMCत दाखल। सगळ्यात चड दुयेंती बार्देसांत 111 हे बार्देस म्हालांतले आशिल्ले जाल्यार तिसवाडी 531, साश्टी 441, फोंड्याचे 403, मुरगांव 392, सत्तरीतले 145 जाल्यार दिवचले 138, केप्यां 119 दुयेंती आशिल्ले। स्टुडंटा खातीर साहिल नारुलकार। वास्कोत बिकट स्थितीत आशिल्ल्या इमारतींचो सरकारान FAR वाडयला। लोकांनी हाचो फायदो घेवचो म्हूण वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार उलयलो। तशेंच कोसळूंक पाविल्ल्या इमारतीच्या मालकांक नोटीशी धाडल्यात। विधानसभेतूय इशू काडिल्लो। अपकीर्त घडचे पयलीं एक्शन घेवची म्हूण साळकाराची मागणी। वास्कोन कितल्योश्योच इमारती विकट स्थितींत आसात। कोणाचेरूय कोसळत म्हूण भिरांत। कांय इमारतींचो FAR सरकारान वाडयला। लोकांनी ताचो फायदो घेवचो म्हूण वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार उलयलो। डेमोलिश करून परत बांदतले जाल्यार सगळीं रेग्युलेशनां परती लागता तांकां आनी तांकां म्हणजे बिल्डराक जो घेता ती कन्स्ट्रक्ट करपाक ताका कांय फायदो उरना आनी त्या खातीर तो घेना। मागीर ती बिल्डींग तशीच उरता। इनहॅबिटंट्स आसा ती तांचे कडेन आनी खंय जागो नाशिल्ल्या कारणान ती बी थंयच रावतात। सो दोनूय सायडीन सगळ्यांक रिस्क आसता त्या खातीर तो FAR वाडोवचो म्हणून सरकारान आमची मागणी आयकून ते 300 FAR केलो। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की तुमी हाचो फायदो घेवचो। तुमची सोसायटी सपोज डिलॅपिडेटेड आसा, वायट कंडिशनान आसा जाल्यार कशेय भशेन एक वर्क अरेंजमेंट करून तुमी त्या बिल्डराक दिवचो आनी आपल्या कडेन नवी प्रमायसीस तुमकां मेळटली अशें घडोवन हाडचो। कोसळूंक पाविल्ल्या इमारती विशीं काडिल्ल्या उपायांचेर वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकारान म्हायती दिली। म्युनिसिपल स्टाफ क्वॉर्टर्स धरा, कोसंबे बिल्डींग धरा, गोसालिया बिल्डींग धरा, पुलीस स्टेशनान फुडले बिल्डींग धरा, येता हॅपी अपार्टमेंट धरा, हांगा फाटल्यान एक बिल्डींग आसा। अशें कांय ना म्हणल्यार एक 20 तरी बिल्डींग्स वास्को आसा ज्यो इन अ व्हेरी प्रेकेरियस कंडिशन आसा, केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता। आमचे स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा थंय लोक रावतात, भितर रावतात आनी भितर रावता रावता थंय भितरल्यान कपचें पडटा। कोण न्हिदताच ना कोणाचेर कपचो पडिल्लो आसा। फाल्यां जाप करून खंयचो स्लॅब पडलो आनी थंय ट्रेजेडी जाली जाल्यार जबाबदार कोण? अनवॉन्टेड
कोण वचून वयर गांजा मारता, कोण आनी बाकीच्यो भानगडी करता, अशे खुबश्यो गोश्टी जाता. आमी तेन्ना कितें सांगिल्लें की सपोज ते ओनर्स जे आसा जे बिल्डिंगेचे तांकां तुमी नोटिसीस करा टू टेक केअर ऑफ युअर प्रॉपर्टी or to demolish it or you repair it or to do anything, make it in a stable condition. आणि सपोज ते करना जे आतां आमी पळयतात नोबडी इज बॉदर्ड म्हण, आनी तेन्ना तुमी ते मोडपाचें हें करा, तुमी मोडात तो प्रॉपर्टी आपल्या ताब्यात घेयात आनी जो पर्यंत तुमचो चार्ज ते दिना इन्क्लुडींग फायन्स ते डोंट रिलीज इट. सो तशें आतां म्हाका दिसता कलेक्टरान ते स्टार्ट केलां. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. कुंडय रस्त्या कुशीक आशिल्ली शॉपां IDC जंक्शना कडेन आशिल्ल्या बिल्डिंगेत शिफ्ट जातली. चवथी उपरांत शिफ्टिंग उपरांत कुंडयचो रस्तो वाडयतले. PWDची म्हायती म्हूण कुंडयचो सरपंच सर्वेश गावडे उलयलो. सरकारी बिल्डिंग सध्या बंद पडिल्ल्यान थंय सोऱ्याच्यो बाटल्यो पडल्यात. सरपंच म्हणटा माड्डोळ पुलिशेक कळयलां, ते पेट्रोलिंगूय करतात. कुंडय IDC जंक्शना कडेन 2016 एक सरकारी इमारत बांदिल्ली. त्या वेळारचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिल्डिंगाचे उक्तावणी केल्लें, पूण 2025 लागलो तरी ती इमारत आसा तशीच. सरकारी इमारतीची जनेलां फुटल्यांत. सरकारी कामांय थंय जायना. हाचे विशीं कुंडयच्या सरपंचाक विचारल्यार PWDन दिल्ले म्हायतीचेर सरपंच उलयलो. आमी PWDक विचारलेले आशिल्ले की बाबा प्रोजेक्ट जो आसा तो कितें आसा म्हणून. सो तेंच्यांनी सांगलें आमकां जी रोडाक जी वायडनिंगे खातीर जी शॉपां बी वयतली तांकां थंय शिफ्ट करतले आनी तेच्या नंतर तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करतलो. आनी अशेंय तेंच्यांनी सांगलें की आफ्टर गणेश चतुर्थी जाली की तो प्रोजेक्ट स्टार्ट जातलो तेंचो रोडाचो वायडनिंग करपाचो. तेच्या नंतर तो ऑलमोस्ट प्रोसेस जातलो तेजो सगळो. बंद पडिल्ल्या सरकारी बिल्डिंगेन सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिसल्यो म्हूण प्रश्न केल्या उपरांत माड्डोळ पुलिसाक कळयलां म्हूण कुंडयच्या सरपंचान सांगलें. आमी माड्डोळ पुलीस स्टेशन जे आमकां आहा ते तांकां कळयल्लें आसा पीआय की मातशें थंय तेंचे पुलीस जे आसा ते रावंड मारून थंय चला म्हणून सांगलां आनी ते करताय बी. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फिडे वर्ल्ड कप 2025 गोंयांत. हो चॅस टुर्नामेंट ऑक्टोबर 30 ते नोव्हेंबर 27 मेरेन जातलो. 23 वर्सांत हो चॅस टुर्नामेंट भारतांत आयोजीत. 2002 निमणे खेप ताचें आयोजन भारतांत जाल्लें. हातूंत वट्ट 206 खेळगडे भाग घेतले. टुर्नामेंटाची इनाम निधी $2 million. Well, some massive news coming in the world of sports. Well, the FIDA 2025 World Cup will be held in Goa from 31st October to 27 November, bringing one of chess's most prestigious tournaments to India. 206 players will compete for a prize pool of $2 million that converts to 17.5 crores in India, and also a qualifying spot for the candidates tournament next year. The event follows an 8-round format with the top 50 seeds beginning the campaign in the second round. Each match will consist of 2 classical games followed by rapid and bridge tiebreakers if required. Why Goa was chosen for this tournament is because of its stunning beaches, vibrant culture and warm hospitality, making it an exciting backdrop for this global showdown. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये। वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा। अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। पंचामृत है ना। ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। पापा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत।